Hi, hello, namaskara, and welcome back to my channel. तुझो सला मोगा सस्तांक तुझो सलाम. कालच्या दिसा संतोषान आमच्या खानांत घुणघुणलें पद, आमच्या मना उल्हास दिल्लोलें पद, संभ्रम हाडलेलें पद आनी त्या पदाचें सिनेमाटोग्राफी केल्लो डीजे मर्विन मेंडोन्सा. आज सोम्या तुझोच साला आनी तुझोच साला. 26 वरां भितर घडलेलें हें घडीत जिवीत आनी मरणामदें, अस्तित्वानी ना अस्तित्वामदें जायतें चिंतूंक आमकां अवकाश करून दिता. तुझो साला ससनाक हो जीव मोगा तुझो साला. दोळ्यांत दुकां देंवतात सोणाच्या पावसा बरें. काळीज भिरांतेन बुडला रस्त्यार चलता आसतना. तरण्या प्रायार जीव उगडावन संवसाराक आदिवस मागलो तर त्या प्रायाच्यानी करचें साधन आदुरीन उरता. आज फांत्याचो सूर्य उदेतना मोबायल हरशेंच्या बरें पळोवचें म्हाका सुरवेक दोळ्यांक दिसल्ली, काळजाक आपटाल्ली, मौन पिसांतूर करूंक सकल्ली विशय जावन आसा. बेळमाणचो डीजे मर्विन मेंडोन्सा आमचे मदगत ना म्हूण. रस्त्या अवघडाक भाली जावन 35 वर्सांच्या त्या सुंदर तरणाटपणाच्या प्रायर ताणें ताचो जीव उगडायला. जिवी जावन आसा एक खेळ जनन आनी मरणा मदलो. पूण ह्या खेळांत मनशाचें साधनच मोगाचें न्हू, जाता एक किर्ते सोबावटो. मर्विन मेंडोन्सा विशयन जायते उलोवंक आसा. कालच्या दिसास म्हणजे सगळ्यांकी मोगा बरी जाल्लो तो तुझोच साला म्हणलो एक सोबीत मोगा पद सगळ्यांकी दिवन आज सोम्या सोस्सो जाला म्हणचे उतार आमकां म्हणचे पडटा. 26 वरां आदीं ताचें स्टेटस आमी पळोवन आसल्ल्या, ताची डीपी आमी पळोवन आसल्ल्या तुझोच साला म्हणल्या ह्या आल्बमाच्या संतोषान. पूण आज आमच्या स्टेटसार, आमच्या जायत्या रितीच्या फेसबुकार, इंस्टाग्रामार ताचीच डीपी दिसता. कारण तो आमचे मदगत ना म्हूण. आमचे रस्ते फोणकुल्यांनी भरल्यात म्हूण थोडी म्हणटात, आमच्या रस्त्यांनी पेटे भोंवतात म्हूण थोडी सांगतात. मोगाचें न्हू. सकाळींच्या 3 वरार तो ताचे इश्ट सांगता आपलो वावूर संपोवन फाटी येत आसतना अचानक जावन रस्त्यार मदगत आड आयिल्ल्या पेट्याक त्या ड्रायव्हरान वांसूंच्या एका इराद्याक लागून गल्ली ब्रेकस मर्विनाक आमचे तावन ससनीक लोकांक व्हरून पायता. आयले वर्स लगीन जाल्लो 1 ऑगस्टाच्या 14 तारखेर ताचो जल्मा दीस आचरण केल्लो मर्विन ताची आनी म्हजी सडावळ सांगची जाल्यार लगभग 12 वर्सां आदली. मुकामारच्या बोफामाद कोडयाळान जॉन टायलर म्हूण नांवाडलेल्या जॉन मेंडोन्साच्या पुताच्या काजाराच्या वेळार पयले बोवटी हांव ताका भेटल्लो. तो वळतो सिरपुटो तरणाटो, सादो आनी बळो, खालत्या काळजाचो, मैपाशी चिंतपाचो, हास्कुऱ्या मुखामळाचो. आनी जेन्ना तो संगीताची लारां डीजे मुखांत वळयतालो हर एकल्यांची शाबासकी जोडतालो. कारण खंयच्या वेळार खंयचें संगीत कशें तें वाजयचें आनी लोकांक कशें मनपसंदेचें जायचें, लोकांक कशें तें भिरांतेचें जावंक नजो, सगळी सूक्ष्मता ताच्या मतींत आसली. मर्विन भोव अप्रूप आनी भोव उंचल्या डीजे कलाकारां पैकी एकलो. हाका कारण आसा. हांव 11 वर्सां या 12 वर्सां आदली संगत उलयतना उडपींत सुजय, डीजे जूड असले सर्व मंथनाचे आनी नवार्दीक डीजे कलाकार आसतना त्या मेळींत आमचो मोगासो डीजे मर्विन एक जावन आसलो. तशेंच मंगळुराक आयलें जाल्यार डीजे क्रिस, डीजे किरण असले एक आनी जायते सबार
व्हड व्हड नामनेचे कलाकार आसतना त्या मेळ्ळेन तो एक जावन आसलो. लोकांची रूस अभिरूस समजून त्या अभिरुसे खातीर वेळा सुमून आपो तो पळोवन आनी खंडीत जावन लोकांक कितेंच बाधा काडिनासतना संतोषाचें कार्य करच्या दिश्टीन मवीनाची प्रयत्न वर्तें जावन आसले. मवीन फकत डीजे कलाकार मात न्हय, सेवेचो व्यक्तित्व. रोशन बेळमनाच्या ह्युमॅनिटीच्या त्या वावरांती ताणें दाटो मोठो वावर दिल्लो आसा. सांगताच जायत्या रितीच्या कार्यावळींत डीजे मवीनाचें नांव झळकता आनी एक हास्कुऱ्या मुखामळाचो खलत्या स्वभावाचो कलाकार हांवें म्हळें. तो कोणायच्या एका वत्तडाक वळख जायनातलो, कारण ताचे थंय आसलो तो एक श्रेश्ठ शेगूण जावन आसा. तो हेरांक कान दिनातलो या हेरा विशयेन नेगेटिव्ह उलयनातलो. तो धनात्मक चिंतपाचो व्यक्ती जाल्ल्यान ताची धनात्मक संगती ह्या समाजाक भोव मुसल्या मट्टाची जावंक पावल्यान. तुजोच चला म्हणचे तें पद कालचे संतोषान आमी आयकताले हांव, पूण आज तें पद आयकतना आमी मवीन सोम्या सोसो जाला म्हूण त्या चिंतनांत आमी दोळ्यां कांचेनी दुकां गळयता. मवीन जावन आसा एक भोव अप्रतीम सिनेमॅटोग्राफर. जायती रितीची वाव ताणें हाचे मुखान केलेलो आसा. तो चिंतपाक अवकाश दितालो आनी एक व्हिडिओ जो कितें येवंक आसा जाल्यार पद असो जावं दी या कित्या रितीचो व्हिडिओ येवंक आसा जाल्यार तातूंत गुंडाळेचें चिंताप ओंपून 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 एक परिपूर्ण बेळें तो लोकांक दिवंक शकतालो. देखून तो लोकांक मोगा असो जाल्लो. हाचे भायर मवीनाच्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतींनी आमी पळयलें जाल्यार एका पिंतुरा खातीर कितें जायचें, एका पदा खातीर कितें जायचें, ह्यो सर्व संगती कितल्या सोबायेन त्यो सोबोवेत म्हूण तो मोगा असो जाल्लो. बेळमांच्या सांजुजेच्या सावळेंत वाडलोलो मवीन कोणायकी नाका जाल्लो व्यक्ती न्हय, सगळ्यांकी जाय जाल्लो व्यक्ती. त्या देखून मवीनांतय आमी सोदून गेल्यार जायत्यांतलीं जायतीं बऱ्यांतलीं बरीं गणितां आसात. 35 वर्सांची भोव मोठ वेजिनी जाल्यार ताच्या कुटुंबाक तो मोगा आसूं, फिरगजेक तो मोगा आसूं, ताच्या सैऱ्या दैऱ्यांक तो मोगा आसूं, इश्ट मंत्रांक तो मोगा आसूं, समाजाक मोगा आसूं, कोंगणी भावंडांक मोगा आसूं, ताच्या अभिमानीक तो मोगा आसूं आनी ह्या संवसाराक तो फामाद जाल्लो. देखून आज आमी पळयता फेसबुकाच्या हर एक व्यक्तींच्या स्टेटसार मवीन झळकता, व्हॉट्सअपाच्या हर एक स्टेटसार मवीन झळकता, इंस्टाग्रामार तो आसा. संवसाराच्या जाळी जाग्यांनी आज मवीनाचें नांवूच आमकां उठोवन दिसता. गुड मॉर्निंग म्हणच्या वेळार, सूर्य उदेवच्या वेळार मरवीन म्हणलो गुड मॉर्निंग अस्तमता. सूर्य बुडता जाल्ल्यान ह्या एका सोबीत व्यक्तित्वांत जायतें शिकोवंक आसा. संगीत देवाची भास म्हणटात आनी ती देवाची भास मोगाचें न्हू आपल्या डीजे मुखांत्र सांगताच आपणान काडलेल्या अल्बमा मुखांत्र या दिल्लोल्या त्या सेवे मुखांत्र तो फामाद जाला. ताची पदां आनीक गुणगुणतेली मरवीन आमचे संगी आसतलो. खरी एका डीजेक पळयतना आस्ता डीजे मवीनाचो उडास ताचे संगी हेळिल्ल्या मुज्या तसल्या कलाकारांक खंडीत येतलो. ताणें त्या कार्यान दिवचो भरम, कार्य उठोवचो, एक कार्याक सोबाय हाडचो, तो थांक आनी सकत अप्रूपशा डीजे थंय मात पळोवंक मेळटा. आनी असली कला आनी कलेत मवीना थंय आसली. हें उतार हांवें 2014 इसवेंत संदीपाच्या लग्ना वेळा उद्गारलेलें आसा. एक अपूर्बायेचो डीजे आज म्हाका भेटला जाल्यार तो डीजे मवीन म्हूण. पडुबिद्रीच्या हॉलांत ताणें दिल्लोलें प्रदर्शन निजायकी हर एकल्यांच्या तोंडान वाव म्हणलो उद्गार आडयतालें. तर मवीन आज आमचे मजगत ना. ताच्या अकरेच्या घडयेचो तो व्हिडिओ पळयतना खंयच्याय रितीन आमी तो व्हरून तुकतना निजायकी हर एकल्यांक बेजाराय दूख भोगतात. वय मनशाचें आवकू पेट्याच्या हातीन दिलां आनी पेटेंत न्हिदोवंक हे पेटेच कारण जातात म्हणटा आसतना थोडे फावटी बेजाराय भोगता, दूख भोगता आनी खंडीत जावन कळवळे थंय सरोप जातात. मरवीन तसल्या एक अप्रतीम कलाकाराक आमी होगडायलां. मरवीन तसल्या एका श्रेश्ठ व्यक्तित्वाक आमचे तावन आमी मेकळें केलां. मरवीन तसल्या एका मैपाशी आनी गुणेस्त व्यक्तित्वाक आमचे तावन आमी सोम्याच्या तबेन केलां म्हणटा आसतना निजायकी जशी दूख म्हाका भोगता गे, जशी दूख हे कार्य पळयतल्या विक्षण करतल्या तुमकां भोगता गे, तशीच दूख हे समाजाक भोगून आसा. मरवीना तसले जायते बऱ्यांतले बरे कलाकार आमच्या समाजान उपजून येवन दी. विशेषण मरवीनाच्या ह्या अकालीक आदेवसा वरवीं दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक, लागशिल्ल्यांक, ताच्या मित्रांक, ताच्या सर्व मोगाच्यांक देव बुजोवन दी आनी मरवीनाक ससान शांती दिवन दी म्हूण मागता हांव. अखेर करच्या फुडें
2014 इसवेच्या डिसेंबराच्या 3 तारखेर बरयल्ली कविता आज म्हज्या मतीकूड आसा घेता. भोवशा मविनाच्या जिविताच्या अखेरपणाक आनी आमकां जायत्यांक जागृतकायेन रावच्या दिशेन ही कविता उपकाराक पडात. पेट्या सांत म्हणली ही कविता अशें उलयता. सुग्गेचो काळ, पेट्या कोलग्यांचो वेळ, जिवा जिवाचो ताळमेळ, फकत आनी फकत तोच वेळ. उपरांत पेंटे सांत जावन बदलता पेट्या सांत. कस्ताळांतले आरावन आंत आनी पिंत ताकाच कारण जाता आमच्या तसले मनशां जात. फांत्यार तोडी, रस्त्यार मोडी, तर मोगाचे न्हू आमचे मनशांचे आवक त्या पेट्याच्या हाती. आमच्या कार बायकागारांचे आवकी आसा त्या पेट्यांच्या हाती. रोदा मध्ये या कारा मुखार, या वाहना मुखार पेटो आयलो तर कंडीन जावन आमी पेटेंत ताती. मरविना तावन ह्या समाजेक लाभलेल्या देण्यांक, देणगेक, सेवेक, बऱ्या वावराक कार्मेल किरण मिडिया तर्फेन हांव मान बगयतां, ताका दिनवास म्हणटा. सांगातच बाळूक जेजूच्या पुंतळांत वस्ती करच्या सर्व याजकांच्या नांवी सांगातच कार्मेल किरण मिडियाच्या तर्फेन ताच्या दुखेस कुटुंबाक आमी बुजवण पाठयता आनी सोबयस्तां देव बरें करूं. तुझो साला ससनाक हो जीव मोगा तुझो साला